म्हाड्डोळच्या श्री म्हाळसा देवीचो पिंडिकोत्सव आणि भांगरा शिखर कलश स्थापना सुवाळो आयतारा सकाळी जातलो. सकाळी 7:48 श्री म्हाळसा मूलविग्रह शालिग्राम शिला पुनर्प्रतिष्ठापना आणि सकाळी 9 जावन 11 मिनटांनी भांगरा शिखर कलशाची प्रतिष्ठापना जातली. हो शिखर कलश तयार करपाक 22 कॅरेटाचे सुमार 50 किलो भांगर वापरला. मार्दोळच्या श्री म्हाळसा देवीची मूल विग्रह शालिग्राम शिला पुनर्प्रतिष्ठा आणि भांगराच्या शिखर कलशाची प्रतिष्ठापना आयतारा सकाळी जातली. सुमार 50 किलो भांगर वापरून तयार केल्लो हो शिखर कलश 5.5 फुटाचो आसा. काशी पीठाधीश ह्या वेळार आसतले. श्रीदेवी म्हाळसेची शालिग्राम मूर्ती ही देशातली अशा प्रकारची तिसरी मूर्ती आसा. ह्या सुवाळ्याक सगळ्या भाविकांनी येवचे अशें देवस्थान कमिटीन मागला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडेंट. कोंकणी सिनेमा करपाक सरकाराच्या मजतीची अपेक्षा करनासतना आपूण जावन लोकांनी कोंकणी सिनेमा तयार करचो. सिनेमा बरो आसल्यार लोक अवश्य सिनेमा पळोवपाक येतात अशें गोवा तियात्र अकादमीचो अध्यक्ष प्रिन्स जॅकब उलयलो. कोंकणी सिनेमाच्या 65व्या वर्सा दिसा रवींद्र भवन मडगांव हांगा रिको रोड आनी रिटा लोबो हांकां कोंकणी सिनेमाच्या योगदाना खातीर जीवन गौरव पुरस्कार भेटयलो. आनी उमेद भोगता सांगूंक की आतां आमचे गोंयकार फिल्मां पळोवपाक थिएटरांनी वचपाक लागले. कोंकणी फिल्मां खूब वयर पावली. पूण आमी म्हणटा सदांच की आमकां सरकाराचो तेंको ना. पूण हातून सरकार तेंको दिवं ओ ना. आमी आमचें काम फुडें व्हरूंक जाय. काम फुडें वतलेंच आतां बरी कोंकणी फिल्मां येतात. हाका लागून आयज आमी आमचेच रेडिओर उलयताले की कोंकणी फिल्मांक बरे दीस येयल्यात. कांय बरी फिल्मां आयल्यात हाका लागून लोक वयता. की बरे दीस येतले जेन्ना बरी फिल्मां येतली आनी बरी फिल्मां आयल्या म्हणून लोक आतां थिएटरांनी वता. 1944 वर्सा मंगळूर शारांत ल्हानपणी दिसता तुमकां गावपाची चड उमेद. इंग्लीश प्रीमियर लीगांतली सगळ्यांत पेजाद टिमी मँचेस्टर युनायटेड आनी आर्सेनल गोंयांत खेळटले. ह्या पंगडांनी आदले प्लेयर पॉल स्कोल्स, रायन गिग्स, थियरी हेनरी आनी हेर फामाद खेळगड्यांचो आस्पाव आसतलो अशें कळटा. ह्या टिमींनी कोण खेळटले हें जरी निश्चित ना तरी 7 जूनाक ही मॅच नेहरू स्टेडियमार जातली अशें गोंय फुटबॉल संघटनेचो अध्यक्ष एल्विस गुमसान सांगला. ह्या मॅची निमतान येवपी फामाद EPL प्लेयर मागीर ISLांतूय खेळपाची शक्यताय निर्माण जाल्या. फातोड्ड्या हो नेहरू स्टेडियम 7 जूनाक इंग्लीश प्रीमियर लीगांतले आदले खेळगड्यांच्या मॅचीक भरतलो हातून दुबाव ना. ISLान FC गोवाच्या रॉबर पिरिसाक पळोवंक हांगा लोकांच्यो झुंडी पडिल्ल्यो. आतां तर हांगा आर्सेनलाचो आदलो स्टार थियरी हेनरी, मँचेस्टर युनायटेडाचो आदलो मिडफिल्डर पॉल स्कोल्स आनी हेर मोठे खेळगडे खेळटले म्हणल्यार ह्या मॅचीच्यो तिकेट्यो कांय खिणातूच सोंपू शकतात. इंडो ग्लोबल फाउंडेशनान गोंय फुटबॉल संघटनेकडेन ही मॅच खेळोवपा संबंधी उलोवणी केल्या. GFAन हे मॅची खातीर फातोड्ड्या स्टेडियम बुकूय केला अशें GFAचो अध्यक्ष एल्विस गुमसान प्रुडंटाक सांगले. हे मॅची निमतान येवपी MU आनी आर्सेनलाच्या खेळगड्यांक मागीर ISLान खेळपा संबंधी चर्चा करपा खातीरूय वेळ काडपाक मेळटलो. येता त्या सिजना खातीर फ्रँचायझी कडेन उलोवंक मेळटले. फाटीं कांय पेपरांनी हेनरी ISLान खेळटलो म्हणपाची बातमी छापूनय हाडिल्ली. हे मॅची निमतान इंग्लीश प्रीमियर लीगांतल्या ह्या आदल्या स्टारांक गोंयान आनी मुंबय खेळपाचो अणभवूय मेळटलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.